येवकार हांव श्वेता गांवकर. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. कोफुसावा भितर जाल्ल्या गोवा फुटबॉल संघटनेच्या वेंचणुकेंत कायतान फेर्नांडीसाचें जैत. GFAचो आदलो अध्यक्षाचो पूत वेलन आलेमावाक हारावन फेर्नांडीसान 83 मतांनी जैतिवंत. डबल ट्रॅकिंगाचो प्रस्न परत एक फावट तापलो वेलसांव ग्रामसभेत. डबल ट्रॅकिंगा आड याचिका उच्च न्यायालयान न्हयकारल्यान वांगड्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात वचपाची चलयल्या तयारी. उण्या तापमानान 2 डिग्री उणाव. ह्या सप्तकांत शियाळे हवामान. वातावरण नितळ आनी सुकें. हवामान खात्याचो अदमास. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. डबल ट्रॅकिंगाचो प्रस्न परत एक फावट वेलसांव ग्रामसभेत चर्चेक आयलो. हे संबंधी याचिका उच्च न्यायालयान न्हयकारल्या उपरांत वांगड्यांनी डबल ट्रॅकिंगा आड सर्वोच्च न्यायालयात वचपा विशीं चर्चा केली. पळयात. वेलसाव पंचायतीन आपल्या गांवांत डबल ट्रॅक करपाचें काम बंद करपा खातीर उच्च न्यायालयांत याचिका दाखल केल्ली, पूण ताची याचिका न्यायालयान न्हयकारली. आयतारा जाल्ले ग्रामसभेत कांय वांगड्यांनी ह्या विशयाचेर चर्चा करून हो विशय सर्वोच्च न्यायालयात हातांत घेवपाची सुचोवणी केली, पूण हे विशीं एकमत जावंक ना. उपरांत उच्च न्यायालयांत 2 याचिका प्रलंबीत आसात आनी ह्या याचिकाचो निकाल लागले उपरांत निर्णय घेतलो अशी माहिती सरपंचान दिली. पंचायतान जे रीट पेटिशन घायल्लें ऑनरेबल हायकोर्ट गोवा तें भायर पडलां. सो हांवें विचारलें तें कडेन तुमी जे सुप्रीम कोर्टान वयतले काय म्हूण. सो सरपंचान ग्रामसभा घायला मेंबरां कडेन तुमी डिसायड करूया म्हूण, कित्याक पंचायत कॅनॉट डिफॉल्ट. सो ग्रामसभान सांगिल्लो मेंबरांनी कितले पयशे लागतले आमकां पयलीं कळपाक जाय, नाजाल्यार आमकां जायना. सो हांवें सांगिल्लो हांव म्हज्या लॉयराक विचारतलो आनी आय वील डिसायड as per the villages decision. There were questions raised by certain persons who will do the funding for this, whether the panchayat has the grants. See, if the commitment of the people of the Gram Sabha is there, funds can be arranged. We can do crowdfunding, we can do so many other ways we can fund this, but that commitment must be there of the villages. It is most important. And an unanimous decision was taken by the Gram Sabha that we should go to the Supreme Court, but that will be after the 2 pending petitions in the High Court are heard. Regarding the going to the Supreme Court, there are 2 more petitions which are pending, and I feel after that is decided, the body has decided to go to the Supreme Court. GOA365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. नावेली ग्रामसभेत बाणावले आनी नावेली पंचायतीचे शिमेचेर मोबायल टावरांच्या प्रस्नाचेर बोवाळ जालो. टावर वेगळ्या सुवातेर व्हरपाची मागणी थंयच्या थळाव्यांनी केल्या. सरपंचाचो एका प्रकरणात वांटो आसा असोय प्रस्न ग्रामसभेत काडलो, पूण सरपंचान खरपणान न्हयकारलो. पळयात. कागदपत्राकडेन घुसपागोंदळ करपाच्या भयान पंचायतीत प्रवेश करपाक बंदी घाल्या उपरांत ग्रामसभेची अध्यक्षता करपी सरपंचाच्या कायदेशीरपणाचेर थंयच्या थळाव्यांनी प्रस्नचिन्ह उबें केल्ल्यान पंचायतीत बोवाळ जालो. पूण बोवाळ जाले उपरांत सदचे भशेन बसका चालूच उरली. आमगेले सरपंचाचे एफआयआर केस आसली. सो तो कितें म्हणटा तर जेन्ना जजान तेणें बेल घेयली. सो पयलीं तेणें बेल घेयली आनी बेल केली तेन्ना तेजे आमगेले तेजे बरयलें तेणें जजान बरयलें लायक तेजी एक मिस्टेक जाली कितें ही कॅनॉट एंटर द पंचायत, सो ही कॅन टेम्पर द डॉक्युमेंट्स. सो तेका तो थिंग बरोवन आसलो तेणें आज एक हें करून काडली. ही चेअर एनी हाव द ग्रामसभा मिटींग. सो हेजे आमी निशेध मागलो, पूण तूं जाणा स्वता उलयता केन्ना स्वता उलयता सदां कळू की केसी खातीर कितें जालें म्हणून. सो केस न्हू पुलीस स्टेशना अजून रजिस्टर जाता. रजिस्टर करून तेणें म्हाका एफआयआर रजिस्टर केला, म्हणजे अरेस्ट केला ना म्हणजे तूंच जालो ना. सो इट इज अंडर इन्वेस्टिगेशन. सो इन्वेस्टिगेशन जायना आसतना हांव एकूच जावपा जायना. सो ते म्हणटाय कितें हांव एफआयआर रजिस्टर जालो एकूच जालो ना, टोटल रॉंग. सो पुलीस स्टेशन इन्वेस्टिगेशन द केस PI. राज्यातल्या गावांनी प्रस्तावित केल्ल्या जायत्या मोबायल टावरांक भलायकेचेर वायट परिणाम जावपाची भिरांत आशिल्ल्यान थळाव्या लोकांनी विरोध केला.
पूण आदींच उबारिल्लो मोबायल टावर स्थलांतरीत करचो अशी मागणी नावेलकारांनी केल्या. नावेली आनी बाणावले पंचायत वाठाराचे शिमेचेर रस्त्याच्या डिवायडराचे सायडीन हो मोबायल टावर बसयला. रस्त्याक इतले तेंकून आशिल्लो हो टावर अपघाताक कारण जावंक शकता आनी शारांत TCP कायद्याचें उल्लंघन करतले असो हुस्को थळाव्या लोकांनी उक्तायला. आयकात थळाव्यांक. ग्रामसभेक एक मेन इश्यू आयिल्लो म्हणटा तो टावर घातलेलो आहा पेले आनीक आमचे फ्रादले जी बाउंड्री तेलावली पंचायत नावेली पंचायत आनी हो जो मोबायल टावर येयल्लो आहा तो सारको डिवायडराच्या मदीं आहा आनीक तेजेर सगळे रेजिडेंटांचे ऑब्जेक्शन आहलें आनी जेन्ना ते ऑब्जेक्शन फायल केलें तेन्ना ते PWD ताका सांगूंक लागले इट इज एज पर द गोवा टेलिकॉम पॉलिसी आनीक आतां एज अ VDC कन्व्हेनर विलेज डेव्हलपमेंट कमिटी कन्व्हेनर सगळे विलेजरांनी म्हाका बरयलो आनी हांवें ताका फॉलोअप केलें आनी जेन्ना हांवें फॉलोअप केलें तेन्ना PWDची NOC दिल्या तिका .3 जेन्ना .3 म्हणटा कोणाक तरी ट्रॅफिकाक जर ऑब्जेक्शन हिंड्रन्स त्रास जातले जाल्यार तो शिफ्ट करचो आनी जेन्ना तेमी PWDक फायल केलें विलेजरांनी हो एक्झिक्युटीव इंजिनियर म्हणटा ट्रॅफिकाक कसलें तेजेर आडकोड ना. म्हाका दिसता हांवें MLAक रिक्वेस्ट केला MLAन आपोवन हाडल्या तांकां हायकोर्टात मिटींग घेवची आहा हो इंजिनियरांची पण NOC दिली आनी हेका रिप्लाय दिल्या हेणे आपली तकली थंयसर एप्लाय केली ना. येदो मोठो टावर एट अ बेज व्हडली मेशिनरी डिवायडरा मदीं आहा दोनी वाटेन येतले वयतले हे ट्रॅफिकाक आडकोड जातलीच आनी एक तर कार मोगशी तुमी पळय वेस्टर्न बायपासाचेर खांब्याक इलेक्ट्रीक खांब्याक डिवायडरा मदीं आहले कार मोगून मनीस इंजर जाल्या. सो आमी आतां ताका रिक्वेस्ट केला इमिजिएटली तो शिफ्ट करचो रेजोल्युशन घेतला बिकॉज ताका सेटबॅक ना. एकूच एक ड्रॉबॅक थंयसर आहा ह्या टावराच्या बेजाक फाउंडेशन घातला RCC सिमेंट घालून एज पर TCP एक्ट जेन्ना तूं कितें RCC सिमेंट बेतो घालून घालता इट कम्स अंडर द पर्व्यू ऑफ TCP एक्ट. रस्त्याच्या एजीकसून 3 मीटर सेटबॅक आसूंक जाय दोनी वाटेन लेन लेफ्ट लेन रायट एज कॅल्क्युलेट केल्या 3 मीटर सेटबॅक ना. सो हेका सेटबॅक ना म्हणटरी इमिजिएटली आमी रेजोल्युशन घेतला 7 दिसां भितर तो डिसमेंटल करचो आनी तुमी आयडेंटिफाय करून खंयच्या तरी जाग्यार जे कोणी ट्रॅफिक हिंड्रन्स ना थंयसर घालचो ह्यो आमी थाराव आतां ग्रामसभेक घेतला. टावर हिंगा बेल्यान पण टावर घायला तो म्हणटा ते प्रॉब्लेम क्रिएट जाता टू द रेजिडेंट्स. सो दे वॉन्ट टू शिफ्ट दॅट टावर ना म्हणून तो शिफ्ट करून दुसऱ्या खंय जाग्यार घालपाचो ज्या जाग्यार लोकांक इफेक्ट जायना ऑथॉरिटीजांक आमकां मागपाचें टू PWD आनी वॉट एवर. GOA365 खातीर नावेलच्यान रमेश नायक रावत. आयतारा जाल्ले चिंबल ग्रामसभेत उदक वीज कोयर अशा साबार प्रश्नांचेर चर्चा जाली. ह्या जंक्शनाचेर जायते जीवघेणे अपघात लेगीत जाल्ल्यान चिंबलांतल्यान थळाव्यांनी कांय थारावांची मागणी केल्या. सरपंचान मात जाप दिली जंक्शनाचेर फ्लायओव्हर करपाक आनीक 2 वर्सां लागतलीं. पळयात. आयतारा जाल्ले चिंबला ग्रामसभेत थळाव्यांनी जायते प्रस्न उपरासले. गांवांत रस्ते खणपाक लागून जायत्यो पायपलायनी फुटून रस्त्याचेर उदक व्हांवता पूण थळाव्या अधिकाऱ्यांक कांयच पडून वचूंक ना अशी कागाळ थंयच्या लोकांनी केल्या. जाल्यार कांय जाणांनी आपल्या वॉर्डांत कोयराचे दोंगर जाल्ल्याची कागाळ केल्या. आयकात. जी इफेक्टिवली जर आमकां गार्बेजाचो प्रॉब्लम डील करपा जाय न्ही जे कोण इंटरेस्टेड आसता आनी डेफिनेटली रावचे कमिटीचेर एडिशनली दर वॉर्डांतलो जो एक मनीस आसा पळय असो एक आयडेंटिफाय केल्लो ऑर कोण इंटरेस्टेड आसलो न्ही जाल्यार बेस्ट जातलें कित्याक त्या वॉर्डाचे मनीस मागीर त्या मनशा कडेन कॉर्डिनेट करपाक शकतले. नाल्यार मल्टिपल दुसऱ्या वॉर्डांतले जाल्यार हे केले एक्सेसिबिलिटी आसची ना आनी जर तो मनीस त्या वॉर्डांतलो न्हय ताका तो प्रॉब्लमूय कळचो ना. सो आयडियली म्हजें सजेशन आसा की वॉर्डांतलो एक मनीस तरी करचो. सो एक पिरामिडल ह्या स्टेटस ऑफ रिपोर्टिंग जातलें जशी पळय आमची युजल सिस्टम आसा न्ही तशी केली जाल्यार बेस्ट जातलें. आनी फर्दर ऑन कितें करचें की तो जो मनीस आसा वॉर्ड मेंबर आसा पळय तांणी एक व्हॉट्सएप ग्रुप क्रिएट करचो. सो कितेंय जर इश्यूज आसा त्या वॉर्डाच्या लोकांनी ते फोटोज काडून त्या ग्रुपार घालपाक शकता. सो तो जो गार्बेज रिप्रेझेंटेटिव्ह आसतलो पळय गार्बेज प्रॉब्लमाचो रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ द वर्ल्ड कॅन देन एस्केलेट इट टू द फर्दर लेवल्स. नाल्यार कितें जातलें सगळे जाण सरपंचाक धाडटले सगळे जाण नाल्यार सेक्रेटरीक धाडटले आनी सगळे घुसपागोंदळ जातलो. सो म्हाका दिसता दीस वूड बी एन इफेक्टीव मेथड टू डील विथ द प्रॉब्लेम. रस्ते पोंदाक कितें आहा उदकाची पायप आहा उदकाचे कोण PWDचे आसपाक जाय काय ना येसो नो तूं कोण नासलेले आय एम द पर्सन हांव एकल्यान ऑब्जेक्ट केले पळय आमचे थिंगा सुपरवायझर जाय म्हणटा आनी ऑब्जेक्ट केल्या उपरांत येईन फोन मारलो म्हाका बायल ते हांव तेणी फोन मारला तूं कित्याक ऑब्जेक्ट करता ते सगळे येयले नो म्हटलें हांव एलावड करीत नासलो करपाक कायतानाचे मुखार आसा
तो आख्खे मेरशे जण पडून येयल्या तूं कित्याक ऑब्जेक्ट करता तुजें कितें आहा आमल्या बाबा आय एम द सिटीजन एंड आय नो वॉट इज गुड एंड बॅड फॉर द विलेजर्स. गार्बेज कमिटी काडलेली आसा आनी जे फुडले आतां एजेंडा केल्ले आसा ते आमी सॉर्ट आउट करतले. आतां मिटींग घेतले आमी गार्बेज कमिटीची आनी आमी फुडलो ते खंय ब्लॅक स्पॉट आहा तेजेर आमी इशू सॉर्ट आउट करतलो ब्लॅक स्पॉट. बसके वेळार उपरासिल्लो मुखेल मुद्दो म्हळ्यार चिमला जंक्शन जे अपघाताक कारण जाला आनी जाका लागून जायत्या जाणांक मरण आयले. दर एक फावट हे जंक्शन हायलायट करून लेगीत अजून थंय कसलीच सुदारणा दिसूंक ना कारण ही समस्या उणी करपा खातीर व्हडलेशे उपाय काडूंक ना. मजगती प्रकल्पाचेर काम केन्ना सुरू जातले ते स्पश्ट करिनासतना जंक्शनाचेर फ्लायओव्हर फकत आनीक 2 वर्सांनी पुराय जातलो अशें चिमलाचो सरपंच संदेश शिरोडकारान सांगले. आयकात. आमी फॉलोअप करीत आसा जे कितें अशें ना की सरपंच म्हणून करता तशें म्हणजे पंच मेंबर जे वार्डाचे आहा दोगूय म्हणजे फूल कॉन्सन्ट्रेट काम करीत आसा की आमी PWDक तशें आमच्या PI आनी ट्राफीक सेलाक PIक लागून आमी म्हणजे त्या सेल थंय आमकां म्हणजे पुलीस जावं म्हणून आमी थंय रिक्वेस्ट करीत आहा. आनी आमी जर ग्राफ लागून हाडलेलो आसा की जाता तितके बेगीन आमकां फ्लायओव्हर जावचो म्हणून. कित्याक काम केन्ना स्टार्ट जावपाचें आयडिया आहा तुका कितें पळय काम जावपाचें आसा आयचोच आतां ग्राफ येयल्लो आहा बरें तेणी सांगलाच्या प्रमाणे 2 वर्सां लागतली म्हणजे फूल कंप्लीट करपाक दोनूय सारको फूल म्हणजे फूल 2 वर्सां केन्ना काम केन्ना सुरू जाता कितें आहा तेंच तुका सांगता जाता ते बेगान आमी काम करूंक लायतले आनी फॉलोअप करीत आसा कित्याक आमकांय बरें सांग दिसान दीस तो एक्सिडेंट जायत आसा आनी आमी आमच्या MLAक तशें आमी CMाक लागून आमी एप्रोच जावपाचें की जाता तितके बेगान काम करून घेवचें म्हणून. By the highway, you all are doing things, you have to follow up there. थिंगा रावाय तुम्ही तो कोण फोनटा थिंगा आणि तो वयता थिंगा कोण ना आमच्या कपेला कडे इथे डिझास्टर दे कपेला कडे डिझास्टर तुम्ही ब्युटिफाय करून जाय कपेला कडे कपेल जाण्याचे कितले वर्षाचे 400 वर्ष पण कपेल ब्युटिफाय दिस चॅपल यू ऑल हॅव टू डू इट. गोवा 365 खातीर चिमला सावन विन्संट रोजारियो. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडले खबरो. आयतारा जाल्ले वेर्णा ग्रामसभेत वेर्णा पठाराचेर कोयर प्रक्रिया उपचार प्रकल्पाक नुवे गांवच्या लोकांनी विरोध चालू दवरलो. खूब चर्चा जाले उपरांत पंचायतीन हो प्रकल्प हांगा दिवचो ना असो संकल्प केलो. ग्रामसभेन जेटी धोरणाच्या मसुद्याकय विरोध केलो. पळयात. ग्रामसभेत वेगवेगळ्या पंचायती समित्यांची पुनर्रचना जाली. बस स्टँड बांदपाचो मुद्दोय हातात घेतलो आनी पंचायतीन कामां हातात घेवपाचे उतर दिले. वेर्णाच्या एकत्रीत कोयर वेवस्थापन संयंत्राक विरोध करपाचो प्रस्ताव आयलो जाका फाटल्या 2 वर्सां सावन गांवकार विरोध करीत आसात. तशेंच हो प्रस्ताव समन जालो. Ordinary Gram Sabha meeting, and at this meeting we tried to constitute and reconstitute various committees of the Panchayat. Besides that, we also reconstituted the Biodiversity Management Committee, and we placed the annual account administrative report, which was all been proposed and it was been seconded as well, which was all passed. Besides that, there were various other plans which have been proposals which have been put forward by my people, by my Gram Sabha, to do up bus stops at 2 places, wherein I had just told him that after taking the chair, I have already done one of the bus stop and 2 other more will be done on priority basis. They were opposing to the integrated waste management plant at Verna Lotoli industrial area. A proposal was being put forward and it was being passed as well. After that, we also had a proposal regarding the draft of Jetty Policy 2020, which had to be opposed, and the proposal was being a resolution was being passed here to oppose the Jetty Policy. Today's Gram Sabha, we had various committees that are appointed, and we hope there will be good cooperation from all concerned, and they'll work towards the objective of the committees. Second most important decisions were resolutions taken against the garbage treatment plant at Verna Plateau, which is proposed, that we have rejected it 2 years back and we have rejected it forthwith now. And next proposal that was detrimental was for Goa's jetty policy, that Gram Sabha has taken a unanimous decision against that also. So we are concerned about our little state and its issues because they affect everybody in some way or the other. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. सगळे डिमांड वांगडाच मांडून ते बेगोबेग सुटावे करून सरकारान मायनिंग जाता तितले बेगीन सुरू करची. तशेंच थळावे अंगणवाडी भायर कोयर उडोवचो न्हय हातून पंचायतीन आनी सरकारान लक्ष घालून हो प्रस्न सुटावो करचो. शिरगांव ग्रामसभेन मागला. पळयात पुराय बातमी.
शिरगाव ग्रामपंचायतीची ग्रामसभा आयतारा जाली. हे ग्रामसभेत सुमार 10 वेगवेगळ्या गाव पातळेच्यो समित्यो तयार केल्यो. गावातल्या शिवाजी खेळा आणि सांस्कृतिक क्लबाक राज्य पावंड्यार बेस्ट क्लब जाहीर केल्ल्यान ग्रामसभेत तांचो भोवमान केलो. सगळ्या ग्रामसंस्थांच्या एकमतान मायनिंग बेगोबेग सुरू करची असो थाराव पास जालो. तशेंच गांवच्या आंगणवाडी भायर कोयराच्यो राशी जाल्यात, जाचो त्रास भुरग्यांक जाता. तातूंत पंचायतीन लक्ष घालचें अशेंय थळाव्यांनी मागला. आयकात. आयची ग्रामसभा आसा ती मुख्यत्वे करून मायनिंग पॉयंटाचेर सगळ्या ग्रामस्थांचो जोर आसा आणि मायनिंग जावन जावची की ना थोडे म्हणटात की सगळे जाले शिवाय चालू करचो ना, सगळे डिमांड हांव डिमांड सगळ्यांक वांगडा जगातले वांगडा ते डिमांड फुलफील करपाक पळोवचे. मायनिंग हे चालू जावंक जायो गांवचे खबर बेळटाचे नॉर्थ सावथ लोकांचे गरवाड्याचे काम करण्याचे सगळ्यांचे हित आसा. हे हित आमी जपूंक जाय. शिकलोसून आमी कळीचो मुद्दो सोडूंक जायना. मागीर नाका म्हणून आमकां मागीर टोटल जाय आनी आयज पंचायती ग्रामसभेन आमी सगळ्यांनी थाराव मारून एका मतान पास केलो आनी हे जावंक जाय. बाकी कितें आसा तें आमी सगळे वांगडा करुया असो उलो मारलो मायनिंगाचे फूल कंप्लीट पाठिंबो. तशेंच त्या दिसा पयलीं कुंडारी मिटींग जनरल बॉडी एक्स्ट्रा जनरल बॉडी मिटींग थंय पास केला की आमकां मायनिंग जाय आनी मागपाचें पळय मायनिंग चालू करून करपाचें. कोर्ट बी आमकां नाका. आमी सरकाराक पूर्ण पाठिंबो आमचो. सरकार जे करता मायनिंग चालू करपाक ताका आमचो पूर्ण पाठिंबो. साळगांव ती गार्बेजी म्हणून जागा केल्ली आहा. ते जागा पंचायतीचीच आहा पूण ती जागेन जो कचरो उडयता देखीक बालवाडी आहा. ती बालवाडीन भुरगीं 2 वर्सां 3 वर्सां 4 वर्सां पर्यंत भुरगीं येतात. तांकां तो गार्बेजचो खूब त्रासच जाता असो. आनी त्या भायर हांगा गोरवां बी येतात न्ही. गोरवां ती ओल्यो आसता ती खाल्ल्या उपरांत तांकां बी त्रास घडटा. तेन्ना पंचायत मेंबरान तेचो काळजी घेवची आनी सरकारान तेची काळजी घेवची आनी गार्बेजचो हा जो आमचो हा विशय सोडोवपाचो. गोवा 365 खातीर शिरगांवच्यान महेश गोवेकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. वाद विवाद आनी आरोपांच्या घेऱ्यांत जाल्ल्या गोवा फुटबॉल संघटनेच्या वेंचणुकेत कायतान फेर्नांडीसाची अध्यक्ष म्हूण आयतारा निवड जाली. GFAचो आदलो अध्यक्षाचो पूत वेलन आलेमावाक हारावन फेर्नांडीसान 83 मतांनी जेत मेळयलें. खेळा संहितेचे स्पष्ट उल्लंघन करून मावळटो अध्यक्ष चर्चिल आलेमांव पिराय सीमेचे उल्लंघन करून 70 वर्सां वयर अध्यक्ष म्हूण उरलो आनी 3 वर्सांचो कार्यकाळ पुराय करूनय वेंचणूक घेवंक नाशिल्ल्यान उच्च न्यायालयान मध्यस्थी करून GFAची वेंचणूक आफयली. उपरांत GFAच्या संविधानाचो भंग करून बेकायदेशीर रितीन वेंचणूक घडोवन हाडटात असो आरोप कांय क्लबांनी केल्लो. पूण सच्चे भशेन वेंचणूक जाली आनी कायतान फर्नांडीस, जोझफ मिनेझीस आनी वेलन आलेमांव हांची अध्यक्ष पदा खातीर वेंचणूक लडयली. कायतान विजेतो जाहीर जालो जाल्यार आंतोनियो पांगो आनी जोनाथन डिसोझा अनुक्रमान दक्षिण आनी उत्तर उपाध्यक्ष म्हणून वेंचून आयले. I am not an outsider for football. I am by profession. I am a footballer. But what happened is GFA never made a entry form like any player is playing. Yeah. He should be have like I have played football. Correct. That is the entry form should be. So people think that I am my village level, school, college. I have played football. Okay. So football is not new for me, and I am associated with Goan football long back. Day by day, our golden football, what we are going, shikadi, rice, and then football is good. It was going down, and like Gujarat, they used to defeat us. When there it is come into my mind, and I have Jonathan. I thank to Jonathan, Dr. Fenton D'Souza. They have tremendously worked for me. I can't believe now this, and after vision we have presented to each club, and they have now shown the faith on me. And I will miss it. Don't worry, we will change GFA now. First of all, we have to pro league. We have to start immediately. That already I have asked. I am ready to sponsor it. Then second is the prize money. Last 8 years is pending. Then rural ground recovery, that is there. And other like offices which we have promised in our vision plan. Yeah, zonal offices. On the side like north we will do there.
Margaon, Salgaonkar sir has asked, he is giving his office to them, so we can place there also. फुटबॉलाक गोंयकारांक GFAक दिवपाची गरज ना. तुमी तुमचो विश्वास आमचेर दवरला तो आमी तुमकां फूल हें करून दितले. वी हॅव 10 years plan for GFA. So I will say now आतां फुटबॉलाक दिवपाची गरज ना. We have already given our vision. The vision will be like our Bible. We will stick to that and we will do whatever we have promised. At least I cannot guarantee you 100%, but 90% or 93% of the works we will do and we will show how we will revive Goan football. हांव चड खुशाल कित्याक म्हाका 5 फावटी ह्या क्लबांनी जिखून हाडला आनी हेका लागून हांव चड खुशाल आनी म्हजे क्लब सदांच म्हजे बरोबर रावल्यात आनी जें हांव कितें काम करता तें सदांच हांव करतलो. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विन्संट रोजारियो. उण्या तापमानात 2 डिग्रीन उणाव जावन ह्या सप्तकांत हवामान थंड उरतलें जाल्यार IMDच्या अदमासा प्रमाण फुडल्या सप्तकांत हवामान नितळ आनी सुकें उरतलें. पळयात. नोव्हेंबराच्या पहिल्या सप्तकात हवामान सुकें उरतलें असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. ह्या सप्तकात हवामानाची कसलीच खाशेली शिटकावणी ना. उण्या तापमानात उणाव जावन रातचें वातावरण थंड उरतलें. चडावत आनी उणें तापमान 34 ते 24 डिग्री उरतलें. 2 तारखेमेरेन सुकें हवामान. आयतारा कांय वाठारांनी हलको दंव. चडावत आनी उणें तापमान 34 ते 24 डिग्री. बोट दनयांक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.